India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. आयचे चांदर म्हळ्यार 11व्या शेंकड्यांतले कदंब राजवटींतले चंद्रपूर, एका तेंपावयली गोंयची राजधानी. हांगा आशिल्ल्या महादेवाच्या देवळाचे अवशेष मोहम्मद तुगलक आनी पुर्तुगेजांनी केल्ल्या छळ आनी तोडफोडीची साक्ष दिता. 1930 खणकामात ह्या देवळाचे अवशेष मेळिल्ले, पूण अजून ते सांबाळूंक आमकां येस आयले ना म्हण जाणकार सांगतात. आज आमी चांद्रा गांवांत आयल्यात. 11व्या शतकांतले कदंब काळींतले महादेव टेम्पल्साचे जे रिमेन्स आसात थंय आयिल्ले आसात. आनी तेजो पुरावो आमकां आज हो मोडिल्लो नंदी जो आसा, that has been one of the witness to the destruction that had happened during the Muhammad Tughlaq era and also during the post-Portuguese era also. This is one of the oldest brick temple in Goa. So तेजे जे excavated bricks जे दिसताले पयलीं ती गर्भकूट दिसताली, नंदीचे सायडीचो भाग दिसतालो, तो दिसतीच पडना. म्हाका दिसता excavation patterns have to be justified by ASI. They have to give some explanation to the government and the state of Goa also. अशें म्हणटात की फादर हेनरी हेरासाक थंय 1930 जेन्ना एस्कावेशन केलें ताका प्लिंथ ऑफ पयलीं जी सातवाहन टेम्पलाच्यो ज्यो ब्रिक वर्क आशिल्ले ते मेळ्ळे आनी मागीर कॉयनय मेळ्ळो. आतां थंय जे हांव अजून वचून पळोवना, पूण म्हाका जायत्या जाणांनी फोटो धाडल्या की जे ओरिजिनल स्टोन्स आशिल्ले, ओरिजिनल स्टोन प्लिंथ जी आशिल्ली देवळाची ती सगळी काडून थंय कॉन्झर्वेशन करूं ना ऑफ द ओरिजिनल स्टोन्स, बट रेनोवेशन केलां. आतां ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांची ड्युटी कितें? दे हॅव टू कॉन्झर्व, दे कॅनॉट रेनोवेट द सायट. सो कॉन्झर्वेशनाच्या नांवार सेल ऑफ स्टोन्सूय जावपाक शकता. कितें जालां तें आमकां खबर ना. होल ऑफ गोवा इज एंग्री. फोटो व्हायरल जाल्या आनी दीस हॅज टू स्टॉप अँड द प्लेस, द टेम्पल हॅज टू बी रिस्टोर्ड बॅक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.